नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मडकयकाराच्या प्रकरणात कित्याक केली ना कारवाय? सत्र न्यायालयाची एसीबी पुलीस अधीक्षक आनी पुलीस निरीक्षकाक नोटीस. 19 एप्रिलाक जातली फुडली सुनावणी. राज्यांतल्यो सगळ्यो प्राथमीक शाळा इंग्लीश माध्यमांतल्यान करप गरजेचें. आमदार मायकल लोबोची मागणी. सरकाराची पॉलिसी आसा क्लियर, सांगता मुख्यमंत्री. उत्तर गोंयची तान भागोवपी तिळारी आनी आमठाणे धरणांची पातळी फाटली 3 वर्सां परस उणी. दक्षिण गोंयच्या धरणांची पातळी जशी आसली तशी. स्पेशल रिपोर्ट. आयआयटी विरोधी आंदोलन प्रकरणात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब आनी हेरांचेर घाल्ल्यो केशी रद्द. उच्च न्यायालयाचो आदेश. केशी रद्द जाल्ल्यान मनोजान उक्तायली खोस. आतिशी आसूं वा अंजली, आपल्याक जाय ते उलोवन वतली. गोंयांत काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन करतले काम, सांगतात आपाचो बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस. रमजान आसूं वा हेर कितें, थियेची लालाकी बस्ती उडयतलेच. थळावो आमदार निळकंठ हळर्णकारान केलें विधान. सरकार आपल्याक जाय तसो थारायता विधानसभेचो काळ आनी कामकाज. विरोधकांचो आरोप. सभापती म्हणटा विधानसभा कितले दीस घेवप हो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. मनोज परब भाजपाची बी टीम न्हय तर ते भाजपाचे अलायन्स पार्टनर. आपाचो मुखेली अमित पालेकराचो आरोप. दुसऱ्यांचेर उलोवचे परस आपान आपल्या पक्षाचेर दिवचें लक्ष. विरेशाचे पालेकराक प्रत्युत्तर. आता पळयात खबरो विस्तारान. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर कारवाय कित्याक केली ना असो प्रस्न सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याचो एसपी आनी पुलीस निरीक्षकाक विचारला. हे विशीं सत्र न्यायालयान दोगांकूय नोटीसी काडल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी एप्रिलाचे 19 तारखेर जातली. काशीनाथ शेटये सयत 6 जाणांनी ह्या प्रकरणात एसीबी कडेन कागाळ केल्ली. उपरांत तांणी सत्र न्यायालयातूय दाद मागिल्ली. फायल क्लियर करपाक एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो. पांडुरंगाच्या आरोपा उपरांत 20 खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये आनी हेर 6 जाणांनी भ्रष्टाचार विरोधी फाट्या कडेन कागाळ करून चवकशेची मागणी केल्ली. पूण भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तांणी सत्र न्यायालयात दाद मागिल्ली. बुधवारा सत्र न्यायालयात ही केस आयली. सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात एसीबीचो पुलीस अधीक्षक तशेंच पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडून कारवाय कित्याक केली ना असो प्रस्न विचारलो. हे विशीं फुडली सुनावणी 19 एप्रिलाक जातली. भारतीय न्याय संहिते प्रमाण कागाळ जाली काय मुळाव्या तपासा खातीर पुलिशे कडेन 14 दिसांचो वेळ आसता. ह्या 14 दिसांनी तांणी तपास केलो ना जाल्यार ती आपुणच FIR जाता अशें काशीनाथ शेटये सांगता. मडकयकारान थोडे स्टेटमेंट काडलेले न्ही, ते खरे काय खोटे आनी कितें कोणाक पयशे दिल्या कितें दिला आनी ओगीच खंयचे सगळे मिनिस्टर पयशे करता अशें ताणें म्हणलेलें. सो अशें आमी कंप्लेन केली की ताणें कोणें जर पयशे घेतल्या जाल्यार इट शूड बी ऑफेन्स शूड बी रजिस्टर्ड म्हणून. आनी मागीर पयलीं आमी PIक दिली एंटी करप्शन ब्युरो आनी मागीर आमी एसपी ACBक ताजी एक हें केलें परती कॉपी दिली 2 दिसांनी वचून. आनी दे हॅव नॉट रजिस्टर्ड द ऑफेन्स किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी स्टार्ट करूंक ना म्हणून आमी तांचे कोर्टान गेले की बाबा हे खरेंच पयशे घेतल्या कितें घेतल्या ना जाल्यार अंडर 217 BNS आनी 212 BNS ताजेर कंप्लेंट जावंक जाय ती फॉल्स कंप्लेंट म्हणून. नाजाल्यार प्रत्येक जाण फाल्यां कोणाचेर आळ घालतले. आतां ह्या दिसांनी हें जालां तें कोणी आळ घालता कोणाचेरूय काय प्रूफ ना, बेश्टे घेना आसतना सुद्दां घेतला म्हणटा. सो इनोसंट मनीस तातूंत त्रासान पडूंक जायना अशें आमचें म्हणणें. सो वी हॅड आतां फायल्ड केस, देन it was registered and now notice have been issued by the Special Judge of Prevention of Corruption Act on 19th April at 10 o'clock. केन्ना पर्यंत रजिस्टर बी कर म्हटल्यार ते रजिस्टर न्ही, तांकां नोटीस काडल्या तांणी कोणाक PIक आनी हे तांकां विचारता ते कित्याक करूंक ना किंवा ते प्रिलिमिनरी तांकां प्रिलिमिनरी 14 दिसाचो टायम मेळटा करपाक. आनी ती प्रिलिमिनरी आमी कंप्लेंट दितकूच 14 दिसाचो टायम आहा एज पर BNSS. सो तांणी जर ती
14 भितर ती प्रोड्यूस करची पडटली नाल्यार ताणी FIR ऑटोमॅटिकली FIR रजिस्टर करतली. नेक्स्ट हियरिंग ते येतले PI आनी SP तांचो PP आज तांकां सांगला न्ही तांचे येतले आनी दे वील फायल देयर रिप्लाय. ते कित्याक करूंक ना नाल्यार कितें आसा तें कळटलें न्ही लोकां फुडें येतलें नाल्यार हे अशेंच बंद जावपाचें काय जावचें. नेक्स्ट 19 एप्रिल 10 o'clock. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा सुरू उरपाक जाय जाल्यार प्राथमीक शिक्षणाचें माध्यम इंग्रजी करचें, जाय जाल्यार कोंकणी आनी मराठी सक्तीची करची अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन म्हणिल्लें. दुसरे वटेन सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा म्हणून मुख्यमंत्र्यान मायकलाक जाप दिल्या. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्ल्यो शाळा सुरू उरपाक जाय जाल्यार प्राथमीक शिक्षणाचें माध्यम इंग्रजी करचें म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. जाय जाल्यार कोंकणी आनी मराठी सक्तीची करची अशें मायकलाचें म्हणणें. जयंती दिसा सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकराक अभिवादन केल्या उपरांत मायकल उलयलो. भाऊसाहेब बांदोडकर जेणे स्टार्टिंग जेन्ना आपूण मुख्यमंत्री जालो तेणें म्हटलें की आपले गोंयचे लोक सगळे शिक्षीत जावचे, शिक्षण मेळचें म्हणून तेणें सगळे प्राथमीक शाळा सुरवात केली. पण आयज आमी पळयता की हे प्राथमीक शाळा खंय तरी बंद जायत आसा आनी ह्यो प्राथमीक शाळा जर तर जिवंत दवरपाचे आहा म्हणजे फुडें जर तर हे उरपाक जाय जाल्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे आहा जे आमी आयज बसून झगडटा हे इंग्लीश जावपाची गरज आहा आनी तेचे वांगडा कोंकणी आनी मराठी कंपल्सरी. जे कोण झुजता म्हणटा आनी म्हणटा ना 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 हे तशेंच उरोंक जाय तेची भुरगीं खंय आहा ती पळया, तेची भुरगीं खंय शिकता ती पळया, तेंची नातरां खंय शिकता ती पळया आनी मागीर म्हाका सांगा. आय स्टँड बाय इट एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली that all these shalas should be upgraded and English medium should start over there, all subjects except Konkani and Marathi. मायकलाच्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता माध्यम धोरणाचेर सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा. खंय प्रायमरी स्कूल चलपाक जाय जाल्यार इंग्लीश मिडियम करचें आनी एक कंपल्सरी मराठी आनी कोंकणी दवरचो. तुमकां कितें दिसता म्हणजे हय जाल्यार बंद जातल्यो शाळा म्हणटा तो. सरकाराची पॉलिसी क्लियर आहा. क्लियर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उत्तर गोंयांत उदकाची मोठ्या प्रमाणात पुरवण करपी तिळारी आनी आमठाणे धरणाची पातळी फाटल्या 3 वर्सां परस अंदू सामकी उणी आसा. अंजुने धरणाचें उदक जितलें आसता तितलेंच अंदूय आसा. दक्षिणेची लायफलायन आशिल्ल्या साळावलीचें उदकूय वर्सा प्रमाण आसता तितलेंच आसा. पळोवया हो रिपोर्ट. साळावली, आमठाणे, चापोली, अणजुणे, पंचवाडी आणि गावणे तसेच महाराष्ट्रातले तिळारी धरणाचेर गोंयची उदकाची वेवस्था निंबून आसा. सद्याक हे धरणांचे उदकाचे पातळीची फाटले 3 वर्सांचे पातळे कडेन तुलना करीत जाल्यार तिळारी आणि आमठाणेची उदकाची पातळी उणी जाल्या. पळोवया फाटल्या 3 वर्सांची आणि हे वर्साची आतामेरेनची धरणांच्या पातळीची आंकडेवारी. धरण तिळारी वर्स 2022 पातळी 77.61%, वर्स 2023 53.79%, वर्ष 2024 पातळी 59.59%, वर्ष 2025 पातळी 48.29%. धरण आमठाणे वर्ष 2022 पातळी 75.28%, वर्ष 2023 पातळी 57.61%, वर्ष 2024 पातळी 46.84%, वर्ष 2025 पातळी 35.76%. आता दक्षिण गोंयांतल्या मुखेल धरणांच्या पातळीची आंकडेवारी पळयता जाल्यार साळावले, चापोली, पंचवाडी आनी गावणे हातूंत फाटले 3 वर्सांची आनी अंदूची उदकाची पातळी समान आसा जाल्यार कांय कडेन ती वाडिल्ली दिसता. धरण साळावले वर्स 2022 पातळी 71.82%, वर्ष 2023 पातळी 57.79%, वर्ष 2024 पातळी 63.57%, वर्ष 2025 पातळी 69.74%. धरण चापोली वर्ष 2022 पातळी 73%, वर्ष 2023 पातळी 62.74%, वर्ष 2024 65.87% इतली पातळी, वर्ष 2025 पातळी 68.56%. धरण पंचवाडी वर्ष 2022 पातळी 48.69%, वर्ष 2023 पातळी 35.70%, वर्ष 2024 पातळी 49.3%, वर्ष 2025 पातळी 54.30%. धरण गावणे वर्ष 2022 पातळी 64.18%, वर्ष 2023 पातळी 57.25%,
वर्ष 2024 पातळी 61.42%, वर्ष 2025 पातळी 71.12%. गोंयच्या धरणांच्या उदकाची पातळी पळयत जाल्यार अंदू उत्तर गोंयांतले तिळारी आनी आमठाणेचे पातळीचो हुस्को दिसता. ही दोनूय धरणां पुराय उत्तर गोंयची तान भागयतात. खासा करून दिवचल, बार्देस आनी तिसवाडी म्हालांतले लोक हेच धरणांच्या उदकाचेर निंबून आसात. सध्याची ही स्थिती लक्षांत घेवन फुडले म्हत्वाचे 2 म्हयन्यां खातीर सरकार वा उदका स्रोत खातें कशे तरेन प्लॅनिंग करता ताचेर सगळें निंबून आसतलें इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. शेळ मेळावली जाल्ल्या IIT विरोधी आंदोलन प्रकरणात रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परब आनी हेरांचेर घाल्ल्यो केशी उच्च न्यायालयान रद्द करपाचो आदेश दिला. आपल्यावेली आनी रोहन कळंगुटकारावेली केस रद्द जाल्यान मनोजान खोस उक्तायल्या. 70 शेळ मेळावली IIT आड 2021 आंदोलन जाल्लें. ते उपरांत वाळपय पुलीस स्टेशना भायर निदर्शनां जाल्लीं. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मुखेली मनोज परब आनी हेर 23 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्लो. उपरांत हे प्रकरण गुन्यांव फाट्या कडेन दिल्लें. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मनोज परबा आड फौजदारी दंड संहितेच्या 107 कलमा खाला कारवाय सुरू केल्ली. इतले मजगतीं मनोज परबान उच्च न्यायालयात धाव घेवन गुन्यांव रद्द करपाची मागणी केल्ली. उच्च न्यायालयान मनोजाचें म्हणणें आयकून घेवन गुन्यांव रद्द करपाचो आदेश दिलो. मेळावली प्रकरणात आपल्यावेली आनी आरजीचो एक कार्यकर्तो रोहन कळंगुटकारावेली केस रद्द जाल्ल्यान मनोजान खोस उक्तायल्या. अशीच एक केस 2021 जेन्ना मेळावली मॅटर जाल्ले, ज्या मॅटरान आख्खे गोंय हाल्लले आनी जे मॅटर आरजी सामके क्लोजली असोसिएट आसले जे मॅटरान. सो त्या मॅटरान जेन्ना मेळावलीचें आंदोलन जेन्ना सामकें पिकाचेर पावलें तेन्ना पुलिसांचे आनी लोकलांच्या मदीं जेन्ना ते फायट जाली, ती झगडी जाली आनी ते सगळ्यांनी पळयलें. त्या दिसा गांवांतल्या लोकांक सपोर्ट करपाक लागून आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले आनी तेन्ना आमचेर FIR घातलेली की आमी जेन्ना ते मॅटर जेन्ना मेळावली ते पुलीस आनी हेंच्या मदीं जेन्ना कॉन्फ्लिक्ट जाल्ले तेतून आमी थंयसर आसले म्हणून तेतून आमची नांवां तेंच्यांनी घातलेली. सो अशेंच फेक FIR घालून आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न BJPन एवरी टायम केल्लो आसा. ते मॅटर जेन्ना फुडें पावलें, चार्जशीट फायल जालें, तेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट सर कार्लोस फेरेरा जो हल्डोनचो MLA आसा तेणे FIR कॉश करपाक लागून हायकोर्टान अपील केल्ली आनी आमी चॅलेंज केल्ले. ही केस इतलीं वर्सां चलोन आयज तेजी फायनल ऑर्डर येयल्ली आसा आनी जी आमचेर FIR केल्ली भितर हांव आनी आमचो रेव्होल्युशनरी रोहन कलंगुटकर हो आसलो. सो ही जी FIR आसली ती आयज कॉश जाल्लेली आसा, भायर मारलेली आसा. सो ही एक विक्ट्री आसा आमकां लागून, ही एक विक्ट्री आसा सगळ्या गोंयकारांक लागून एक्चुली. कित्याक हेच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की सत्य आहा पळय तेचो विजय हो जाताच, सत्य आसा तेजी जीत ही जाताच. बट इतले केसी पडोन सुद्दां आमचो आवाज कंटिन्युअस जायत आसलो, ह्याय फुडें जातलो. आनी ही जी केस जी मॅटर आसा जी कॉश करपाक लागून जी वावरला तेका आमचो कार्लोस सर आनी तेजी जी टीम आसा, नेहाल आसा, सुजय आसा, एडवोकेट नेहाल आसा, सो तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आतिशी आसूं वा अंजली आपल्याक जाय ते उलोवन वतली, पूण गोंयांत आमी काँग्रेसीच्या खांद्याक खांदो लावन काम करतले. गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशनाची आघाडी कायम उरतली अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस सांगता. काँग्रेसीचेर आरोप करीत गोंयांत आमी स्वतंत्र वेंचणुको लडोवपाची घोशणा आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान केल्ली. हे फाटभुंयेर वेन्झी उलयतालो. काँग्रेस विश्वासघातकी, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात. गोंयांत जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027ची विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढतले अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिशी मार्लेनान उलोवन दाखयल्ले. ताचेर आतां बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान विधान केला. वेन्झी म्हणटा, वेंचणूक लडोवपाची गजाल येता तेन्ना दर एकल्याची काम करपाची पद्दत आसता. आतिशी आसूं वा अंजली गोंयांत येतली आनी आपल्याक जाय ते उलोवन वतली, पूण गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन कायम उरतलें अशें वेन्झी सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections.
So you are saying there will be no alliance with Congress in Yes, 27? there will be That no is- alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections and the assembly elections on our own. Why no alliance, ma'am? Is there a Well, reasoning, it is very arithmetic? clear that Congress cannot be trusted. Last time 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP, only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs, last time also I think there were only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? म्हणून सगळ्यांनी कितें म्हणून एट द एंड ऑफ द डे टुडे वेन वी आर हियर इन द असेंब्ली वी आर गोईंग टू फायट तुमचेर देखून एक बील येवपाचें आहा सो तें बील येवपा तें तुमकांय घडटलें तुमकां कितें जाता तें सो तुमी मागीर कितेंय सांगाय कितें करपा जाय तुमचे पासत तुमचे मदें तुमकांय एक मिटींग कॉल करतले वी वील ऑर्गनायज अ मिटींग फॉर ऑल ऑफ यू गायज जावं ते सोशल मिडिया जावं ते प्रिंट मिडिया जावं तुमचे पासतूय हे पाट आमकां कॉल करतले बिकॉज देर इज अ बील दॅट इज गोइंग टू कम आउट फॉर यू ऑल ते बिलाचे तुमगे कसले रायट्स तुमकां गड्या कितें करून दवरतले म्हणून आमकां कितें खबर आहा सो वी वील मेक इट अ पॉयंट आय वील डिस्कस विथ द LOP आय वील डिस्कस विथ द अदर पार्टी लिडर्स जे ऑपोजिशन आहाय सगळ्यांक डिस्कस करून तुमकां एक मिटींग ऑर्गनायज करपाक तुमगे ग्रिवेन्सीस आयकपाक कित्याक तें बील मागिलां आमी वी हॅव आस्क्ड 48 hours बिफोर द 24th सो ते डिस्कस करपाक तुमगे पॉयंट्स घेवपाक नाका नाजाल्यार थिंग वचून ते पास जाले कसलो फायदो तुमकांय प्रोटेक्ट करपाक जाय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रमजान आसूं वा हेर कितें थियेची लालाकी बस्ती उडयतलेच अशें म्हत्वाचें विधान थियेचो आमदार तशेंच मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केलें. हो विशय 2010 सावन प्रलंबीत आशिल्ल्याचें मंत्री निळकंठाचें म्हणणें. लालाकी बस्तींतली बेकायदेशीर घरां मातये बरवण करतले म्हूण 25 बांदकामांक नोटीसी धाडल्यात ते प्रमाण ही कारवाय जातली. गव्हर्नमेंट लालाची बस्ती म्हणटा पळय ते स्टेक होल्डर म्हणजे कोण उमेदीदारचे जाणकार मेंबर हे टेनेंटेड लँड परचेस केल्या उमेदीदारची म्हणून ते कोर्टाक गेल्ले कोर्टाक रीट पिटिशन हायकोर्टाचे तर 2010 ते मोडपाचे आसले ते भायर धाकट्या कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणून आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान आनी कोर्ट कलेक्टरान वचून टायम काडलो आतां ते सुप्रीम कोर्टाक गेले म्हाका दिसता स्टे गावोंक ना सो हे स्टेक होल्डरांनी जणकारांनी हे जणकाराची मागणी एक कोंबडीदाची जी स्वता ओनर आहा पळय तेंच्यांनी मागले आनी रीट पिटिशन तेंच्या पावला ते जिखल्यात सो ही डेट दिली आतां गव्हर्नमेंट हेचे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर कितें 10 वर्सां जाला कारण ताका डेमोलिश करपाक खूब एजन्सी लागता पुलीस PWD बाकीच्या गोष्टी सो ते खंय तरी फाटीं फुडें जालें आनी दिलें केलें कितले घरां अशी टोटल कितले घरां ते घरां 36 खूब आहा ते 36 कितें सर चडशी मुस्लीम कम्युनिटी आसा सो रमजाना खातीर खंय तरी ते फाटीं दवरता रमजान आसूं रामनम आसूं हे पेंडींग आहा आमच्या हेज्या प्रमाणे 1.5 डिकेड जाली 2010ची आयज 2015 आहा म्हणजे 15 वर्सां जाली 1.5 डिकेड जाली डिले रमजान आनी हें कितें आहा विधानसभा कामकाज सल्लोगार समितीची बुधवारा बसका जाली. हे बसकेत विधानसभेच्या कामकाजाचो एजेंडा निश्चित जालो. बिलां 48 वरां पयलीं दिवपाची विरोधकांची मागणी सभापतीन मान्य केल्या. कामकाज सल्लोगार समितीची बसका म्हळ्यार फकाणां कशी जाल्या. सरकार आपल्याक जाय तसो विधानसभेचो काळ आनी कामकाज थारायता असो आरोप आमदार वेन्झी वेगसान केलो जाल्यार प्रायव्हेट मेंबर बिल डे दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान तिडक उक्तायली. दुसरे वटेन उलोवपाचो वेळ वाडोवन दिवंक नाशिल्ल्यान आमदार विरेशान टिका केली. बिलां 48 वरां पयलीं दिवपाची विरोधकांची मागणी सभापतीन मान्य केली. मिटींग आसली आनी BSc मिटींग सदांचे भाशेन इट इज लायक ती घांटा बैलांची मिटींग न्हय सो ते आहाय ते सगळे घांटा बैल आनी तांकां सांबाळपा आतां आमकां फोर्स ना थिंगा सो इट इज द सेम सिट्युएशन सो ती घांटा बैलांची मिटींग वय 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 अशें करून घांटा बैला भाशेन देर वॉज सॉलीड आर्ग्युमेंट ओवर देट टुडे बिकॉज 3 दिसाचें सेशन त्या 3 दिसां सेशना बील घातली ती 24 तारखेर 48 hours बिफोर दीत म्हणलें सो वी टोल्ड देम गिव अस एटलीस्ट 48 hours बिफोर द 24th म्हणजे 22 तारखे दिया म्हणून बिलां सो वी हॅव द टायम टू स्क्रुटनायज इट रादर दॅन आफ्टर गोईंग इनसायड ते अग्री जाले ते
मागीर टायमींग उलोवपाचेर कितले टायम उलयतले तेजेर डिस्कशन जालें. सेम सिट्युएशन. वी आर फायटींग एटलीस्ट टू गिव अस 45 minutes to 1 hour फॉर ईच वन ऑफ अस टू स्पीक. तेंय आयकलें ना. प्रायवेट मेंबर्स डे म्हूण आमगेलो जो दीस आसता एज मेंबर्स टू रेज आर क्वेरीज एंड दीस इज आर रायट आमचे टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट रेजोल्युशन मांडपाक हो दीस तेमी कट केला. आनी एज पर रूल 31 इफ दीस डे हॅज बीन फ्रायडेचो दीस इज नॉट इन्क्लुडेड then the speaker should fix this private members rule day on any other day during the business days. So that has not been fixed. So this is basically a mockery. This government has 33. Having 33 such a large number, they do not want to face 7 in the opposition. So this was the first point with regards to the private members day that is not been observed. दूसरे we have observed that postponement questions are not allowed after being admitted, are not discussed. Tisre, we asked for ample time from the opposition. MLA should be given ample amount of time to question the government with relating to the governor's address. Don't these governor's address Dola on 24th and 25th and 26th is the chief minister is going to present the budget. Huina hui joilar ingai. It is a mockery. 48 hours पयलू आमकां जे बिलां जी आसा जावं कितें तुमी हाडटा नाल्यार ते 48 hours पयलू आमकां येवपाक जाय. मात हें जायना कित्याक एवरी टायम एसेंब्लीन आमी पळयता की खूब फावटी अशेंच इश्यू जाता की 24 hours पयलू केन्ना केन्ना ते लास्ट मुमेंटाक पासून हाडून तेगयता. सो असो जो इश्यू आसा हो आमी इश्यू मांडला की 48 hours पयलू आमकां सगळे जी खंयचीय बिलां हाडटा एमेंडमेंट्स हाडटा जाल्यार ते तुमी पयलू आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेजेर आमी स्टडी करून ते उलोवपाक शकतले. पण ते समज टायमार हाडिना जाल्यार आमी तेजेर सारके स्टडी एलोबरेट करूंक शकना आनी ते आमी मांडपाक शकना. विधानसभा कितले दीस घेवची हे मंत्रिमंडळ बसकेत थारता. विधानसभेच्या कामकाज सल्लोगार समितीचे बसकेत फकत कामकाजाविशीं चर्चा जाता अशें सभापती रमेश तवडकार सांगता. विधानसभेचे कामकाज कशे तरेन चलपाक जाय ही आपली जापसालदारकी आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. सर आयज बीएससी मिटींग जाली असेंब्लीन कितें विशय आसले आनी अपोजिशनाची कितें डिमांड आसली सर? नाही बीएससी मिटींग जो आसा न्ही बीएससी मिटींगेचो विशय आसता की जे दीस कॅबिनेटान दिला त्या दिसाचो बिझनेस कंडक्ट करपाचो लक्षात आयलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे रुटीन जी प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसान डिस्कशन जालें. म्हणजे कोणाक कितले वेळ उलोवपाक दिवपाचें कितें आसा हे विशय आसात. कारण एक विशय काडलो तो शॉर्ट ड्युरेशनाचो विशय काडिल्लो. पण शॉर्ट ड्युरेशन विशय जर काडलो जाल्यार शॉर्ट ड्युरेशन विशया संदर्भात हांगा असेंब्ली किंवा स्पीकर ठरयना ड्युरेशन कितलें दीस आसता तें. सेशन कितले दीस आसचें तें कॅबिनेट ठरयता. ओके. आनी त्या नंतर बिझनेस जो आसा तो कशा तरी कंडक्ट करपाक जाय तो ती आमची जबाबदारी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. पोरू वर्सा CSR खाला दिव्यांग आयोगाक 30 ई रिक्षा मेळ्ळ्यो. मात हे 30तल्यो 18 रिक्षा सद्याक तश्यो आसात. फकत 12 रिक्षा दिव्यांगांक दिल्यात. पळया हो रिपोर्ट. पोरू 2024 वर्साचे एप्रिलात समाज कल्याण खात्यान दिव्यांगांक खातीर म्हणून व्हीलचेअर एक्सेसिबल ई रिक्षांचें उक्तावण केल्लें. आतां हाका वर्स जायत आयलें. मात हे 30तल्यो 18 ई रिक्षा अजून तश्यो धूळ खायत पडल्यात. पर्वरे दिव्यांग आयोगाचे ऑफिसा सकयल ह्यो पळयात ह्यो रिक्षा अश्यो उब्यो आसात. दिव्यांगांक रोजगार मेळचो तशेंच दिव्यांग प्रवाशांक खातीर हांचो वापर जावचो म्हणून CSR खाला ह्यो रिक्षा दिल्ल्यो. मात 30तल्यो फकत 12च गोंयच्या रस्त्याचेर धांवतात. बाकीच्यो रिक्षा अजून तांत्रीक गजाली पुराय जावंक ना म्हणून तश्यो आसात. हाचेर दिव्यांग आयोगाचो सचिव तहा हाजीक हाका विचारल्यार ताणें ही जाप दिली. सो उनका स्टेटस ये है कि हमने 30 लाए थे थ्रू CSR SBI फाउंडेशन से लास्ट ईयर और उसमें से 12 हमने ऑलरेडी NGOs को दे दिए हैं एंड NGOs आर यूजिंग इट वेरी वेल. जहाँ पे वो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो व्हील चेयर पे है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी उन्हें आसान हो रहा है. ऑलमोस्ट 10 हैव बीन नाउ टेकन बाय गोवा माइल्स. जो उसमें भी ऐसा था कि क्यों ये इतना टाइम लग रहा है प्रोसेस के लिए, क्योंकि
क्रिएटिंग अ लाइसेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि उसमें से काफ़ी ऐसे हैं जो सीवियर डिसेबल्ड हैं, तो उनके हिसाब से भी हम लोगों ने उसकी जो हैंड ब्रेक्स हैं चीज़ें हैं वो ऊपर लेके आए हैं, सब है कस्टमाइज़ करके चीज़ें करके उनको हम लोग दे रहे हैं। तो उसका प्रोसेस चल रहा है। एंड साथ ही साथ जो थोड़े से और बचे हैं, तो अब उनमें से क्योंकि कुछ ऐसे थे जिनके लाइसेंसेस बन नहीं सके थे, तो उनको रिप्लेस करके अब दूसरों को अब हम लोग देने वाले हैं। और ओके, तो वो भी हो जाएगा। अभी पेंडिंग कितना पड़ा है? हार्डली 3 या 4 पेंडिंग है। ओके, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? पिछले स्कीम नहीं है सर, ये दिस इज़ नॉट अ स्कीम। ये एक CSR के अंडर था जो SBI फाउंडेशन ने अपने को दिए थे, और ये SBI फाउंडेशन के थ्रू वी आर ट्राइंग टू केटर टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड सीनियर सिटीजन्स, सिंस ये अपॉर्चुनिटी अपने पास आई है। ओके, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप आइए, एप्लीकेशन दीजिए। गोवा माइल्स और हमारी टीम बैठती है इंटरव्यू के लिए। उसमें सिंपल ये है कि ये रिक्शास में पैसेंजर वाले ही रिक्शा है ये, और वो हिसाब से अगर वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो उन्हें लाइसेंस के लिए कमीशन एंड गोवा माइल्स हेल्प करता है। सिंस पर्सन विद डिसेबिलिटी का लाइसेंस थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज उन्हें मेडिकल बोर्ड वगैरह पे जाना पड़ता है, तो उसको एक्सपेडाइट करने के लिए, चीज़ें करने के लिए हम हेल्प करते हैं। वो करके एक बार उनका डॉक्यूमेंटेशन बन गया तो उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अभी फर्स्ट बैच बहुत जल्द आप लोग गोवा माइल्स के थ्रू देखेंगे रन करते हुए। गोवा माइल्स ने कितना है? 10। एंड अब अगर आगे भी अगर और कुछ आएगा तो उन्हीं के थ्रू रन होगा। सरकारान राज्यात खासा दिव्यांग खाते तयार केला। दुसरे वटेन दिव्यांगां खातीर CSR खाला मेळपी अश्यो गजाली वर्स जाले तरी त्यो उपेगाक येनात। बारीक बारीक गजालींक लागून जर सरकारी प्रक्रियेक वर्सांची वर्सां अशीच वचपाक लागली जाल्यार दिव्यांगांचे खरेच कल्याण जातले काय हो प्रस्न। आमी आसात स्टेट कमिशन पर्सन विथ डिसेबिलिटी ह्या ऑफिसाचे पार्किंग एरियेन, जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात कितल्योश्यो ह्यो ज्यो रिक्षास आसात त्यो रिक्षास ज्यो डिसेबल लोकां खातीर CSR फंडांतल्यान हाडलेल्यो, आनीक ह्यो रिक्षा ज्यो आसात त्यो डिसेबल लोकां खातीर स्पेशली हाडलेल्यो, आनीक ह्यो आतां खंय तरी ह्यो रिक्षा त्यो रस्त्यांचेर आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण ह्यो रिक्षा हांगा पार्किंग लॉटान तश्योच हांगा पडलेल्यो आसात, हें आमकां दिश्टी पडटा। सो जेन्ना आमी ह्या ऑफिसान पावले, थंय हांगासर जे अधिकारी आसात तेंचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की टोटल ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो 30 रिक्षा हाडलेल्यो। ह्या दिसांतल्यो 12 रिक्षा आसात त्यो NGOन गेल्ल्यो आसा, आनी तश्योच ज्यो 10 रिक्षा आसात त्यो गोवा माइल्सान घेतलेल्यो आसात, आनी त्याच बरोबर ज्यो काही अशी एप्लिकेशनां इन प्रोसेस आसात, तशीच जे काही एप्लिकेशन प्रोसेस आसात जाल्यार एक 4-5 रिक्षा गाडयो हांगासल्यो ज्यो आसात त्यो पेंडींग आसात, म्हणजे वेकंट आसात म्हणूं शकता आमी, तांकां अजून कोण एप्लिकंट मेळोनात। पूण खंय ना खंय जेन्ना ह्यो रिक्षा रस्त्यार आमकां दिश्टी पडपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आयज पार्किंगान दिश्टी पडटा, हेजे फाटलें एक अशें म्हत्वाचें कारण म्हणजे हांगा ज्यो फिजिकली डिसेबलांक लागून जेन्ना आमी ह्यो रिक्षा म्हणटात तेन्ना ह्यो रिक्षा कस्टमायज करच्यो पडटात, म्हटल्यार जो पर्सन चलोवपी आसा ताका जाय तशी हांगा कस्टमायज करची पडटा। फॉर एग्जाम्पल पांया कडेन ब्रेक आसता, तो पांया कडेन ब्रेक समज तेज्यान मारपाक जायना जाल्यार तो ब्रेक ताका एडजस्ट करून हाती कडेन हाडून दिवचे पडटा। सो असले कस्टमायजेशनाचें जें काम आसा त्या कामाक लागून खंय तरी ह्यो रिक्षा पार्किंगान उरल्यात अशें आमकां अधिकाऱ्यांनी सांगलें, पूण खंय ना खंय हेजेर सुद्दां एक फास्ट प्रोसेस जावपाक जाय आशिल्लो, आनीक ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो बेगीन कस्टमायज करून समज तो प्रॉब्लम येता जाल्यार बेगीन करून ह्यो ज्यो रिक्षा आसात त्यो त्या लोकांक पावपाक जाय आशिल्ल्यो आनी त्यो दिवपाक जाय आशिल्ल्यो। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, परवरीसून। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक TVच्या टी टाइम बुलेटिनात।
संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचं सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज.